पाथक देवाचे कुशेक विरोध वेचे. देवान आदाम इवेक भूमी वैकुंठांत जियोवचे देणे दिले. थंयसर ती देवाचे इश्टागतींत आनी संतोषान जियेतेली. पूण भूमी वैकुंठाच्या मदगत आसा त्या एका रुखाचे फळ तांणी खावचें न्हय, तशें केल्यार ती मरतली म्हूण देवान तांकां ताकीद दिली. एक दीस सोरोप आयलो आनी एवे लागे विचारूंक लागलो, खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण खरेंच सांगलां? एवेन सच सांगलें. पूण सर्पान एवेक सांगलें, तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. येव सर्पाक पातयेली. त्या रुखाचें फळ तिणें खेलें आनी आदामाक दिलें. अशें ती दोगांय देवाचे खुशे विरोध गेलीं आनी तांणी पाताक आदारलें. देखून देवान तांकां भूमी वैकुंठांतलें भायर घालें. तांणी काम करून तांचो दिसपडतो ग्रास जोडी जे पडलो आनी तांच्या पातकाचो परिणाम जावन संवसारार मरण आयलें. आदामाक आनी येवेक कायन आनी आबेल जल्माले. कायन सागवळीगार, आबेल गवळी. तांणी दोगांयनी एक दीस देवाक बलिदान भेटयलें. देवाक आबेलाचें बलिदान मानवालें. देखून कायनाक आपल्या भावाचेर मोसोर जालो आनी ताणें ताका जिवेशी मारलो. अशें संवसारार पातक विस्तारलें. आमी पातक हादरतना आदाम येवे बरे देवाचे खुशे विरोध वेताव आनी कांय ना बरी आमच्या भावाचो मोग करिनाव.